सोणसीचो इशू म्हळ्यार कितें, इट इज अ पोल्युशन इशू. जे मायनींग चल्लां थंय, दॅट इज रॅम्पंट मायनींग विदावट एनी पोल्युशन कंट्रोल मेजर्स. सो ताजेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ऑलरेडी स्टेटमेंट दिल्लो आसा की येस वायलेशन जाल्लें आसा. जर वायलेशन जाल्लें आसा, तांचे इतले पावर्स दिल्ले आसात तांकां टू एक्ट. दे हॅव द पावर टू शट डावन द मायनींग अंटील दोज पोल्युशन कंट्रोल मेजर्स आर पुट इन प्लेस. सो आज आमी आयिल्ले मेळपाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या मेंबर सेक्रेटरीक की तुमी अजून एक्शन कितें घेतलां आनी अजून तें शटडावन कित्याक जावंक ना. आनी आज पळयल्यार हांगा मेंबर सेक्रेटरी इज ऑन लीव. देर इज अ एक्टींग मेंबर सेक्रेटरी मिस्टर सालेलकर हू डज नॉट सीम टू नो वॉट द इशू इज ऑर द एक्शन टू बी टेकन. He has now gone to consult with the chairman, who is the chief secretary, and we have told him that we will not be leaving until he issues orders to shut down the mining. जोपर्यंत सोणसीच्या गांवान जे अजून पर्यंत पोल्युशन चल्लां आनी आज पर्यंत चलत आसा आनी हांचे फायल मूव जाता, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड मिटिंग्स घेता आनी कितें कितें सांगता, तो पर्यंत सोणसीच्या गांवांनी स्वास घेवप ना, उदक पिवप ना. वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दॅट. द मायनींग इन सोणसी हॅज टू स्टॉप अंटील पोल्युशन कंट्रोल मेजर्स आर इम्प्लिमेंटेड by the mining companies and monitored by the pollution control board. गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आयल्या लेविन्सन मार्टीन जो मेंबर सेक्रेटरी आसा तो लिव्हर आसा. चेअरमॅन सेक्रेटरिएटीन बसता. बाकीचो कोण रिस्पॉन्सिबल ऑथॉरिटीचो आन्सर दिवपी हांगा कोणूच ना. आनी अशा परिस्थितीन हे जेन्ना MLA गोवा फॉर्डाचे धाडी घालूंक भोंवता दुसऱ्या डिपार्टमेंटान, तेन्ना ह्या डिपार्टमेंटाचेर ते कितें एक्शन घेता. जर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जर मेजर्स घेतलेले जाल्यार ते लोक न्ही रस्त्यार येवचे नासले. कित्याक दर दिसाक 10,000 ट्रक तेंच्या गांवांतल्यान भायर सरता. 10,000 ट्रक भायर सरप मागीर 1 लाख टन हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी मायन्स डिपार्टमेंट अलाव करता तेंच्या गांवांतल्यान. धाकटोसो गांव तो, तेंचे फाटल्यान खण आसा, ट्रान्सपोर्टाचो धुल्लो तेंच्या घरान वता, तेंचे उदक जें तांकां टँकरान हाडून घालता पळय तें सगळें कंटॅमिनेट जाल्लें आसा. लोकांनी जगपाचें कशें म्हणून लोकांनी ज्युडिशियल कस्टडीन रावपाकचें प्रिफर केलें, पूण तें भायर सरूं ना. आनी म्हाका दिसता की खंय तरी एका गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज जबाबदार आसा. म्हणटकीर जो मेरेन ते कन्सेंट टू ऑपरेट रिवोक करना आनी प्रॉपर मेजर्स घेतना तो मेरेन आमी हांगसरलें हालचें ना.